कष्ट तेल्ल्यानो वचन भोगतेल्ल्यानो येया मोचे सरशी हांव तुमकां विशेव दितलो। हांव बळ्या आनी खलत्या कळसाचो तुमकां चवकसाय दितलो म्हणल्यार उतरां सोवे बुजवणेचे रुपणे जावन आसचे जेजूचे पवित्र काळीस आमकां मोगाचें। पूण ह्या बळ्या आनी खलत्या कळसाच्या जेजूच्या रुपण्याक अकमान केल्ले घडीत उत्तर कॅरोलिनांतल्या ॲशवेल फिर्गजेंत घडल्ले माध्यमद्वारी कळोन आयला। उत्तर कॅरोलिनांतल्या ॲशवेल हांगासर सान लॉरेन्साची बासिलिका आसा। ह्या बासिलिका मुखार 7 फूट उबारायेची जेजूच्या पवित्र कळसाची इमाज स्थापीत केल्या। दोनी हात विस्तारून आसचो जेजू मुखल्यान पाशर जावच्या सर्वांक मोगाचो आनी भक्तुबजमचो संकेत जावन आसा। पूण ह्याच जुलय 4 तारखेर आयतारा मिसाक आयिल्ल्या भक्तिकांक जेजूची विद्रूप जाल्ली इमाज देखून आघात जालो। आदल्या राती दुश्कर्मींनी जेजूच्या इमाजेचेर तांबडो पेंट ओतून आकमान केल्लो। हे देखून सर्वांक उरती बेजाराय भोगली। ह्या घडिता विशीं बासिलिकाचो येजाक फादर रोजार हांणी पोलिसांक फिर्याद दिल्या आनी पोलिसांनी ह्या घटना वयर तणकी सुरवात केल्या। असल्या परिस्थितींत शिस्त आनी शांती सांबाळूंक फादर रोजार हांणी सर्वांक विनंती केल्या। सर्वांच्या सहकारान ही इमाज नितळ करून परत्यान पेंट करून स्थापीत केल्या।